Kuttmanserlia Atmagate Misita Anita Rodriguez, Kuttmanserlia Atmagate Misita Stanley Rodriguez, Santantia Mana Garga Misita Anita Rodriguez, Santantia Mana Garga Misita Stanley Rodriguez, Christine D'Souza Ani JB Pirorake Atmagate Misita Ivan Savita, Baba Rayon, Garga Anita Kutina Ani Amita Kutina, Anja Zarmani Sajapura Sa Garga Misita Olivera Ani Olivia पूजाच्या वेळी आशीर्वाद केल्या ही विधी आरंभ करताना आम्ही सगळ्यांनी उभे राहते प्रीतीच्या भावना आणि बहिणीनो हे बहु पवित्र रात्री जेजू ख्रिस्ते आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो देखून हे रात्री पवित्र सभा मध्य पृथ्वीचेर सुटायलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगातां मेळोन जागी रावंक आनी मागणें करूंक आपयता मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत गेलें हें ताचें वास्क ताच्या वास्काच्या जैतांचे आमकां म्हणटो आसा तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणान पुनर्जीवनाचो संभ्रम सोमयाच्या वास्काचो आमी आतां भक्तिमय उद्यास करुया हे बळी ताच्या जैतांचे आमकां म्हणटो मेळटलो आनी ताच्या सदांचा देवा आनी आमी जियोंक फाव दिल्या हो अंशो तेरे बसो प्रार्थना देवा तुझ्या पुत्रावरवी तुझ्या प्रसादाचो उत्सव बाबाच्याने मेळयलाय हो नवशिव पवित्र हे पास्काचे पुण्यवरवी आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे अर्थ पेटय आणि निर्मळ मनशांची मनाची आमकां करून सासणाच्या परचडाचे परबेगे आमकां पावय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन Christi आजी आणि काल आरंभ आणि शेवट अल्फा आणि ओमेगा सरकार आणि सर्वशक्तिताचेच ताकाच महिमा आणि राज्यभरली सासनाच्या सासनाके आमेन आपल्या पवित्र आणि महिमेमधू गयावरी जेजू ख्रिस्ती आमचो सोमी आमकां राखूं आणि सांभाळूं आमेन Usual महिने शिवसल्या विधीचो धावधाव हाडो अनंतर आमच्या काळजा मतीचो मगजनो आता या जगी पास्काची वाट घेऊन पुरुषांद्वारे
Vedibere Vedalo, Timoti to Sumi Sumsaraso Vadantana, Saklani Sangatagaram, Devachi Udugaran Damche, Koyan Wile, Koyapuri, Hanga to Sumi Sumsaraso Vadantana, Dusrapuri, Sumi Sumsaraso Vadantana, Pasca Javadidam, Amasumesani. Cristo Taratos va, Devate Uruka. Cristo Taratos va, Devate Uruka. Cristo Taratos va, Devate Uruka. Dear brothers and sisters, we have gathered this beautiful evening we have gathered here to celebrate the holy and glorious resurrection of Christ. I welcome the one and all to this celebration. Especially I welcome our celebrant, Reverend Father Victor D'Souza, and the concelebrants, Fathers Dharma and Revi, and all the brothers
and sisters, and our guests, I would like to inform you that there will be a baptism during the Mass. Wish you a beautiful and prayerful celebration. And just want to inform you, after the singing of the Gloria, there will be fireworks. Please take care of your children. महिमा देवाक म्हणटाना फायरवर्क आसतले, पटाके आसतल्यो, ताका लागून तुमच्या भुरग्यांक तुमी घर सांबाळचें. देव बरें करूं. आता आमी पास्काची परगटणी आराम करतले. दळबारानो कुशालकायेन गाया सगळींच्या सगळ्या पदव्यानो जैताची तुतिरी वाजोवन संवसाराच्या शिमा पर्यंत ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबा पर्यंत परगट करा. जेजू पुनर्जीवन जालो, मरणाचेर जैत ताणें वेलें, जैतेवंतू राजाके जय जय. अख्खे पृथ्वेच्या रस्त्यानो उठा उठा जागी जया, संतोषान उल्हासान आनंदान होगळीक दिवन कोंब्या शिंगा गाजोवन ढोल घुमटां पडोवन दबाजेचो गणगण करा. जेजू पुनर्जीवन जालो, ताचो झळक ताचो परजळ तुमकां प्रकाश भरीत करता. सासनीक राज्यान आपल्या महिमेने तारक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख निपैंस केलो. आनंद भरीत जा तूं पवित्र सभे आमचे माते. पूर्वेदरा बापाक आणि ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक खालसा मनशाचे सगळे भक्तीने तशेंच ताळ्याच्या सगळ्या सक्तीने आम्ही वाकाणूंक आणि किर्तूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आमच्या बदलेक जेजून सासनाच्या बापाक आदेवांचा रीण फारीक केले आणि फुरबिले पातक मोगान विक्रायले, आपल्या रक्तान धुवन काढले. खरो मेंढरो मारून ताच्या रक्ताच्या वावरताची दारां पवित्र जातात. तीस आयची पास्काची परब आदी मागा आमच्या पुर्वजांनी इस्रायलाच्या पुता धुवानी इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतले तुवें उतर शिंकेली ही रात ती. एका खांब्याच्या उजवाड्यान पातकाचो काळोख दिसपटायलो ती रात हिस्स. अख्खे पृथ्वेच्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक संवसाराच्या कोटापणांतली सुटका दिवन पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा. नव्या कृपेन बरोवन नेटयता आणि समेस्तांक बराबर देवाच्या पवित्रायेन फाटो दिता ती रात हिस्स. मरणाचो सांकळी तुटोवन उडोवन जैताचो बावटो घेवन जेजू कोणांतलो उठलो ती रात हिस्स. कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकुळट तुजी दया. कितलो चिंतना व्हडलो उसार बायलो आमोलीक अपरिमीत माया मोग तुजो. चडोवचे खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक. दुबाव विणे गरजेचें जेजूच्या मरणान नपैस जालां तें. पातक तें आदावाचें इतलो उत्तम इतलो बरतो सडबंदार फावो जालो. कितलो बागी अपराध तो. हे रातीचे पवित्राई खोटेपणा नपैस करता. अपराध सगळें धुवन काडटा. पातक्यांक परतून नेणटी करता. दुखेस जाल्ल्यांक बुजवण दिता. गरबी मानी बागवून करता. द्वेष बुजो फालवून थांबवून मोगान काळजां येवपटायता. वेगळी आसच्या सगळ्या पृथ्वेक एकामेकाक लागीं हाडटा. देवा आनी मनशां संपूर्ण एक येवपट चडटा ती बागी रात हिस्स. तर आतां अनंत बापा आयचे राती उबोवन गेलो. काळोख येना चांकू करतो. ही आमची पास्काची वाट तुज्या नांवाक ओपवाली. स्तुती गितान किर्तिल्ली निरंतरी पेटलेली आमचे मदें आसूं दी. सरका दिव्या संगाती थांबा नासतना परजळोवन ती तुका मानता तसली जावं दी ओपणी परमळेक. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळोवन दी तिचो उजवाड. हांव वर्णितां तो सूर्यो अस्तम नाशिल्लो सूर्यो. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मदलो पडटल्लो तो शांतीने आमची काळजां भरता. मनशा कुळार प्रकाश घालता आणि तुजे सभे बापा महिमेने बसोवन राज्य चलयता. देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली आणि देवान म्हळें आमच्या सुरप्याचो आणि आमच्या सरक्याचो मनशाक आमी करूया. दर्याच्या मस्त्याचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर राजवट खंडाचेर आणि धरतीर सत्ताल्या सर जीवताळेचेर मनीस अधिकार सोडू. देवान मनशाक आपल्या सरक्याचो रचलो. देवाच्या सरकस ताका रचलो. दादलो आणि स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आणि चडया,
पृथ्वी बरा आणि ती तुमच्या अधीन हाडा दर्याच्या मासलेचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर आणि पृथ्वीर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया आणि देवान म्हळ्यार आपल्या सगळ्या पृथ्वी वयली आरंभात संसार रचलो यांनी पण अधिक कृत्रिम संसार काळाच्या शेवटात रचलो तो कित्याक या नव्या संसारात जेजू ख्रिस्त जालो आमची पास्काची बली तुवें सोडयल्या तुज्या भुरग्यांक हे सत समजोंक दी म्हूण आमी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दर्याचेर विस्तरून दर आणि दर्याचे 2 वांटेकर अशे इस्रायलिता दर्यामध्ये सुके धरणी वयल्यान चलतली आपले हांव इजिप्तकाराचे काळीज धरून करतलो आणि तुमची पाट धरून घेतले आणि हांव फरावाचेर आणि ताच्या फौजेचेर ताच्या रथांचेर आणि ताच्या घोडे सावारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो जेदवा फराव्याक ताच्या रथाक आणि ताच्या घोडे सावारांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस पळमून इजिप्तकार वळखतले इस्रायलिताचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून ताच्या फाटल्यान येवन रावलो तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो अशें तो खांबो इजिप्तकारा आनी इस्रायलिता मदें आसलो राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचे काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना मोशेन आपलो Tetapnya Ogar Marshanso Hariklo ya sosara Dusmaraso Mokaru Jesu Akashi Kaita Tetapnya Ogar Marshanso Hariklo ya sosara तुझी भुरगीं जावचे देणे तूं म्हूण शांती आसाय आनी असो तुज्या बसवण्याच्या भुरग्यांचो अंग सगळ्या संवसारार बळात करताय तुवें सगळून घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या बसकाच्या गुटा वरवीं तुझ्या सकला अब्राहमाक सगळ्या परदेशो बापणी करताय तर सगळ्या लोकांक तुझ्या मुखाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन फावो करून आमी मागता तुझ्या पुतान जेजूचे नांवी हांव तुमचे लेगी करतलो इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा तुम्ही ताण लागल्यानो उत्कर्शी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकते घेया आणि खाया येया फारीक करी नासतना दाकासरो आणि दूध विकती घेया पोषण दिनांक त्या वस्तूचे तुम्ही दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक ओकयतात सत्रायन म्हजी आयका आनी बरे कान उतार मोगाची उतार उतार कर्जाचे उतार जिणेचे
सर्वेश्वरा शासनाच्या देवा आमच्या दयाळा बापा तू एकटोच संसार सोबर बसो या पास कर्बे समयेर आम्ही संभ्रम तांतो तुझ्या प्रावध्यावरती तुझे प्रकट केले तुझ्या आदरशिवायपणाच्या सुकणीची नियेच्या वाटेन पुढे सरून जायना देखून नव्याची नियेचे अत्रेक आमच्या काळजानी पाडे आणि तोच अत्रेक सांपावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भाव भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मोरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले हे तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे भरीत सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नान सब्बाताची रात उतरून आयताराचे फांतें जाताना मरी मागदलेन आनी ती दुसरी मरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तबळ एकसाणे फोटो पळय काम जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गीत हांव देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळून ताचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगल्याना बरी परजळतालें आनी ताचें वस्त्र हिमा बरी धवें आसलें. ताका पळोवन पाऱ्यागार बियान थरथरले आनी मेल्ल्या बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांयच भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया, ताका निके पिल्ली स्वात पळया.
एक राई आपल्या अधिकार कलासच्या जाणवायांका पावून सांगता तुम्ही म्हाका मनशाची चरित्रा बरोवंक आसा म्हणून अशें जाणटी फाटी घरां येता ते मनशाची चरित्रा बरोवंक अशें 3 म्हयन्या उपरांत ते जाणटी राया लागीं येतात आनी व्हडले दाट बूक हाडून रायाच्या पांया म्हळ्यार दवरतात. राया ही जावन आसा मनशाची म्हजी आनी तुजी चरित्रा. अशें राय ते धाटे मोठे बूक पळोवन म्हणटा म्हाका हे बूक वाचूंक वेळ जालेली खंय आसा. वसा परत आनी मनशाची चरित्रा भोव ल्हान अक्षरांनी मात्र न्ही ल्हानशा एका वाक्यांत बरोवन फाटी हाडा. अशें हर एकलो परत मनशाची चरित्रा बरोवन 3 म्हयन्या उपरांत रायाच्या पांया म्हळ्यार येता. ते जाळा एकल्याची चरित्रा राय अशें वाचता. मनीस जल्मता कश्टता आनी मरता. एकल्यान बरयल्यार आनेकलो बरयता मनीस जल्मता कश्टता मात्र न्ही कश्ट दगदवणेन सलवता आनी सलवन मरता. अशें वेगवेगळ्या जाणट्यांनी वेगवेगळ्या तरान मनशाची चरित्रा बरयली. तर राय म्हणटा ही चरित्रा म्हाका पसंद ना. कित्याक मनीस जल्मता मात्र न्ही मनीस कश्टता मात्र न्ही मरता मात्र न्ही मनीस खंय वता. त्या देखून मनीस जल्मता आनी जल्मता देवातावन येता आनी देवाक पाटी बेता थंयच जावन चरित्रा मनशाची. तर मोगाचे न्हू आज आमच्या जेजून परत एक चरित्रा रचल्या. केरळा नील आर्मस्ट्रॉंग 1969 इस्वेन जुलै 20 तारीखेक चंद्रालोकान पयल्या फावटी पांय तेंकताना तो फाटी येताना प्रधानमंत्रीन अशें सांगले ह्या संवसाराच्या रचनेच्या उपरांत अदीक मनशा चरित्राच्या अदीक उंचले गणित हे आयकून प्रख्यात प्रसंगदारे बिली ग्राम अशें म्हणटा प्रधानमंत्रीन सांगली सूख मनशाच्या रचनेन केवळ रचने उपरांत हे दिल्ले चंद्रालोकाक गेल्ले गणित उंचण्याचे न्ही जेजू येवन जीवन जाल्ले गणित सडीत उंचण्याचे. आनी ती चरित्रा आज जेजून आमच्या मुखार दवरल्या. दारा बेंद्रे म्हणटा जगवेल्ला मलागिरलू अवनौपानेद्दा. आज जेजू सगळे संवसार निदोन पडटाना तो उठून पुनर्जीवन जाल्लो. जर तर तो पुनर्जीवन जायनातलो जाल्यार खंडीत जावन देवाने धाडिल्ले ताच्या एकल्याच पुताची चरित्रा अंती पावती ना. जर तर जेजू तो जिवंत जावन येतलो जाल्यार तो एकलो सलवल्लो जावन पावतो. कित्याक खुर्साचें मरण एक सोराचें मरण ताणें स्विकार करनासतना जर तर तो पुनर्जीवन जायनातलो जाल्यार म्हजें आनी तुमचो बाबार्थ खंडीत आज आमी आसतो ना. आमचो बाबार्थ कशी उदका भायर मस्ती आयिल्ल्या बरी जाते आसले पाकड्यांतल्या सुकण्या बरी आमचो बाबार्थ जातो आसलो. त्याच खातीर सांग पावलो म्हणटा जर तर जेजू क्रिस्त जिवन जावना म्हजो आनी तुजो बाबार्थ तिचो बाबार्थ जावंक पावतलो. म्हज्या बाबार्थाक आनी तुज्या बाबार्थाक कसलोच अर्थ आसचो ना. आज आमच्या बाबार्थाक अर्थ जाता कित्याक जेजू जिवन जाला. आमचो भाव भयणीच्या विश्वासाक बळ दिवया. नव्या जल्माचे सरी लागीं ती वेतात. तर आमचो सर पदवेदार आनी भोव खाकुलदार बाप तांकां आपलो आदार दिवन मागोवया. ते कुरपे वरवीं जिंकोवन हे सरींतली नव्यान जल्मतली ती जेजू क्रिस्ताचो ताणें आपणायलेल्या भुरग्यांक बरी आमी जावंक त्या संदर्भी मागोवया. Somia Kakrut भाग्यवंती मरिये देवाचे माये
देवाच्या भाग्यवान पडव्यानो भाग्यवान जुजे भाग्यवान आंद्रे भाग्यवंत मिगेली भाग्यवंत जुआं बाप्तिस्ता भाग्यवंत पेद्रो आणि पावलो भाग्यवंत आंद्रे भाग्यवंत जुआं भाग्यवंती मरी मागदलेना भाग्यवंत स्टेफना भाग्यवंत अंत्योच्या इनासा ताच्या करण्यांके आणि सगळ्या ताच्या बुलवण्यांके देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जीवनच्याक तुम्ही पातकाक पाठ करता ते सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत्मंता ते जेजू ख्रिस्त ताचो एकलो सुपूत ओंकार मर्येतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसले ताका निकेबिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला या आमच्या सोम्याक तुम्ही सत्मंता ते पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांच्या भोगसाणे कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुम्ही सत्मंता ते हो आमचो बाबार्थे हो पवित्र सभेचो बाबार्थे हो उसार आमकां उठपीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ता सगळें आमेन. Oh,
मोकळा बाप्पा भविष्यभेच्या सर्व केल्याने जीवन जेजूचा संदेश सगळ्यांक धैर्यान प्रगटूंक आणि त्यांचे जीवन जेजूच्या जीवनपणाक सहजले तसले जावं म्हणून आम्ही मागता. आमच्या गावच्या पुढाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान आणि रचनात्मक कार्यक्रमाद्वारे लोकांच्या बरेपणाक वावरूंक आणि आमच्या परिसरात मोगाचे आणि समाधानाचे वातावरण रचून पुढे सरसे म्हण आम्ही मागता. आमच्या फिलिजस कुटुंबान जीवन दृश्य दयेन आत्मिक जिणे सुसराय हाडून तांचे जीवन क्रिस्तवान क्रिस्तदेन येवंक एक प्रेरणा जावन दी म्हूण मागता. आमच्या मुखार बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आणि देणी मैपसान मानून घे. वास्काच्या गुटान वांटो घेवन तुवें आमकां फावो केलाय. तर तुझ्या दिव्या पदवेन हे बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें फकत सारचें कर. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वर आमच्या देवा ती वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सरकाळी आणि आम्ही तुका वाकणूक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो उन्नती करून हे उत्तीम राती तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी वरत्या दबाचेन आम्ही करची. कित्याचीच जालो आमची पासकाची बली तोच जो तुलो निरपराधी मेट्रो संसाराची पाप काढता तो आपण मरून ताणे आपल्या मरणाचो नाश केलो
आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देख पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी कायतात तुजे मुखार. दयाळ बाबा, तुझ्या पुताचे सुख्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाले म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कथोलिक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता आमच्या साकरा फ्रांसीस, आमच्या भाग्यवंत बाबा, आमच्या गवळी बाबा बसते आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तुजो बरो बाबार्थे सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसते. सरेस्वरा, तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम समेस्तांची दया करे. आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. शासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमकां समेस्तांक लाभच्याक हें आमी समर्पिता. आगे पवित्र सभेच्या एकवटात आम्ही आज आमचे स्वामी येशू ख्रिस्त आमचे आपले पुढील आणि आपण जीव अर्पण झालो. ती भू पवित्र रात तो ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पुत्रधरा बापाक दोळे उबारून गीत वाचलो. ताणें उंडो मदलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरीच्या वणसातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साफणी कराराचें हें रगाते पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी समेत मनशा बसत हें वारो केलें. हे म्हज्या उडासा कराते. Avanti so good, good. Gesù ci banzala, Gesù non mi ha detto. Yes, Gesù vorvi, yes, Gesù nata, yes, Gesù nai. Pavitra sachaye guna, सर्व वेदा गाता, सर्वजने वेदांता, चरणा I'm so
ना तशी आमची पात कामोगो आनी आमकां धाडले पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडले आमची कातूत देवाचे शेळये ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी And thanks to all the concelebrants, Father Dharma and Father Reddy. Thanks to all the Salesian brothers from Ratisbon Seminary, Jerusalem, brothers Carmel, Ravin, Arcadius, for helping us in this Mass. Thanks to Mr. Praveen and his friends for sponsoring, his friends Savio, Joe Prakash and Santosh for sponsoring and making and decorating this beautiful stage, altar and the backdrop. Let us give them a big hand. I thank all the committee members who have come forward to help for their dedication and hard work. Let us give them a big hand. Thanks to the musicians and the singers for their melodious singing. Let us give them a big hand. Thanks to the altar servers and thanks to all those who are sponsors, especially Mr. Victor, Luis and Anida D'Souza for sponsoring the candles, and Mondina Norona and Juliana for sponsoring the flowers. Thanks to Menda Afcot for the sound system. Thanks to Mr. William, our staff in the school, for the support. संस्कारावर मी तुवें आमकां दोश केलाय आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भोव आनी हे बरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी आमेन. तकली भगवनू पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो आशीर्वाद मागून घेवया. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन बसून येयात. जय जय सर्वेश्वरा. सर्वगदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. मोगाचेनो निमाणे गीत जाल्ल्यानंतर तुम्ही बसली बसका एका वयर एक आट्टी म्हणून दवरची. तशेंच सिस्टर एक दितात कोणी हांगासर ताची कारला उडयनाका जागृत तुम्ही भायर वचून उडोवची मार्गार गावडान घाली नाका. पात्रापण पयलेच विनंती केल्या देखून तुमच्या लागीं विनंती घालती आमची. देव बरें करूं.